भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 25 जूनाक एक्सियम मिशन 4 अंतर्गत इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनात वचपाक भायर सरले। ताचे वांगडा हेर 3 एस्ट्रोनॉट लेगीत आसात। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 25 जूनाक ऑक्सियम मिशन 4 अंतर्गत इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनात वचपाक भायर सरलो। भारतीय वेळेप्रमाण दनपारा 12 सुमार फ्लोरिडातल्या नासाच्या केनेडी स्पेस सेंटरांतल्यान हे मिशन लॉन्च केले। 4 एस्ट्रोनॉटांनी स्पेसएक्साच्या फाल्कन 9 रॉकेटाक जोडिल्ल्या ड्रॅगन कॅप्सूलांतल्यान उड्डाण केले। ड्रॅगन यान सुमार 28.5 वरांनी 26 जूनाक दनपारा 4:30 सुमार इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशना वांगडा जोडटले। 41 वर्सां उपरांत एकाद्रो भारतीय एस्ट्रोनॉट इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनात गेला। अमेरिकन स्पेस एजन्सी आणि भारताच्या इस्रो मदीं जाल्ले कबलाती प्रमाण भारतीय हवाई दळाचे ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला हांची हे मोहिमे खातीर निवड जाल्ली। शुभांशु इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनाक भेट दिवपी पयले भारतीय आणि अंतराळात वचपी दुसरे भारतीय जावन आसात। ह्या नादी 41 वर्सां पयलीं राकेश शर्मा 1984 ह्या वर्सा सोव्हिएत युनियनाच्या यानांतल्यान अंतराळात गेल्ले। T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed AX4. मोहिमेचे मुख्य उद्देश विज्ञानिक प्रयोग सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणात वेगवेगळे प्रयोग करप, तंत्रज्ञान चाचणी अंतराळात नवीन तंत्रज्ञाची चाचणी, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वेगवेगळ्या देशांतल्या एस्ट्रोनॉटांक व्यासपीठ दिवप, शिक्षणिक उपक्रम अंतराळांतल्यान पृथ्वीवेल्या लोकांमदीं प्रेरणा जागृताय निर्माण करप। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।